जास्तीत जास्त कळयले तांचो आज हांगा सन्मान जाता तांचो घडोवपाचें घडोवन हाडपाचें काम ह्या मतदारसंघाचे माननीय आमदार प्रवीण बाब आलेकर हांच्यांनी केल्लें आसा म्हणून तुमचें अभिनंदन करता आसतना तांकांय धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलो आनी तुमकां सगळ्यांक रिकॉग्निशन दिलें आनी खास म्हणून तुमचे बरोबर तुमच्या पालकांक आपयलें कारण तुमचें तितलेंच कंट्रिब्युशन हाच्या भितर आसा भुरग्यांनी जरी शिकले आसत जाल्यार भुरग्यांच्या फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी खंबीरपणान उबी रावली बाय आमच्यो तेंचो आई बाबा आनी म्हणून तर तांकां बरें यश संपादन जालें आनी तुमकांय तांच्यांनी मुद्दम हांगा आपयलें ते उलयताना सांगताले आमच्या कावड्यान म्हणलें की ताणें कशा पद्दतीन त्रास काडले आनी शिक्षण घेता आसतना आज एक व्यवस्थीतपणे सेटल जालो प्रवीण पूण ताणें आपले जुने जे त्रास आसा ते विसरुना पांय जमनीर दवरल्या आनी म्हणून ताणें ठरयलें आपण जरी व्हडलें एज्युकेशन केवळ घेवपाक शकलो ना म्हणजे आपल्या पेरंट्सां कडेन तें शिक्षण दिवपाक जालें नासत पण आज आपल्याक शक्य आसा जाल्यार हांवें तें करपाक जाय ही जबाबदारी तो विसरुना आनी म्हणून त्या जबाबदारीचें भान दवरून ताणें विविध क्षेत्रा भितर ताणें आज आमचो पणजी हांगा आसा त्या दक्ष पणजी ज्या भुरग्यांक व्हीलचॅर दिली आज ताणें ती इलेक्ट्रॉनीक व्हीलचॅर दिल्ली आसा त्या भुरग्याचो शिक्षणाचो खर्चय आपण उचललेलो आसा म्हणजे एखादो भुरगो शिकपाक लागून जर कितें मदत जाय जाल्यार डेफिनेटली हांवें करूं जाय हें ताणें ठरयलें भाशण चड करूं ना ताणें आज तरी थोडो चड उलयलो कारण बऱ्याचदा मनीस जे काम करतात ते भाशण चड करनात तेणें कला जी आसा त्या कामांतल्यान लोकांनी आपलें उलोवचें हें सदतीत तांकां दिसता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की तांच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा म्हणजे एखाद्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक जे पयशे मोडटात ताच्या पेक्षा सगळ्यांत म्हत्वाचें भुरग्यांक फेसिलिटेट करून जर काम केलें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें काम कारण हातूंतल्यान आमी समाज घडयतात एखादो भुरगो जर बरो शिकलो आसत जाल्यार तो भुरगो समाजाची सुदारणा करपाक शकता स्वता ते घरूय उबें दवरता आनी तातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें परिवर्तन हें एज्युकेशनान जावपाक शकता आनी खास तांच्यांनी हांव थोडो येवपाक उशीर जालो कारण म्हाका पिर्ण हांगासर म्हज्या गांवांत फावंडेशन स्कुलाक लागून थोडो उशीर जालो येवपाक पण मागीर तांचे कडल्यान कळ्ळें की जे रिटायर्ड टिचर जाल्यात ह्या टिचरांचे तांच्यांनी सन्मान केलो कारण बरी गोश्ट आसा कारण तांच्यांनी विद्यादानाचें काम आपल्या कारकिर्दींत केल्लें आसा विद्यार्थी घडयले आनी त्यामुळे विद्यार्थ्यांक घडयता आसतना तेंचोय सन्मान करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आनी म्हणून त्या सगळ्या रिटायर्ड टिचरांचें अभिनंदन करता हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदता कारण आमी सगळ्यांनी तुम्ही शिकता आसतना तुमकां वेगवेगळी मदत जी आसा हे करत असतात तुमची लोकॅलिटी आसतली वेगवेगळ्या भागा भितर तुम्ही शिकता शाळेन सन्मान जाता आसतलो पण हे सगळे जे वेळाचेर जाता तेन्ना आपण सुद्धा समाजा भितर व्हड जेन्ना जाता तेन्ना तुमी दुसऱ्याक तें योगदान दिवपाक जाय आमी आज हळूहळू विसरतात आमी विसरूंक जायना कारण आमकां जेणे जेणे मदत केली हांव शिकणारी शाळा आसतली त्या शाळेन फाल्यां केन्ना व्हडलो जालो तो कोण तरी दोतोर जालो इंजिनियर जालो बरो पयशेकार जालो आपले मूळ विसरपाक जायना तुम्ही खंय जरी व्हडले जाले आसत जाल्यार ज्या समाजा भितर आपण व्हड जालो तांकां विसरपाक जायना ते तुमचे रूट आसा ते मूळ जे आसा ते सांबाळपाक जाय आपल्या पालकांचो सन्मान दवरपाक जाय आनी एक कॉन्फिडन्स आसूं जाय आमी पेडण्यांतले विद्यार्थी म्हणून फाटीं उरूंक जायना आमच्या भितर तोच टॅलंट आसा आज ते उरुना आज एक अशें आसा की पयलीं दिसतालें की पेडण्या तालुका आनी आज ते उरुना पेडण्या तालुक्यांतलो मनीस हो प्रत्येक क्षेत्रा भितर आसा मागीर तो पत्रकाराच्या भितर आसत कारण हांव खूबदां जाणांक म्हणटा हांव जेन्ना पेडण्या कार्यक्रम येता तेन्ना सगळ्यांत चड पब्लिसिटी जर खंय जाता आसत जाल्यार पेडणेचे पत्रकार करतात म्हणजे पत्रकार कडल्यान जर सुरवात केली जाल्यार अशें एक क्षेत्र आसचें ना की ज्या क्षेत्रा भितर पेडणेकार ना गोंयांतले सगळे म्हणजे एक टायम आसतालो की गोंया भितर सगळ्यांत बरो गवंडी काम करपी कोण जाल्यार तो पेडण्याचो आसतालो आज एज्युकेशन क्षेत्रा भितर आसत सगळ्या हातूंत आज तुमी फुडाकार घेत आसात आनी त्यामुळे कॉन्फिडन्स जो आसा तो आपलो सदोदीत दवरपाक जाय सिन्सियरिटी भुरग्यांनी सदांच सिन्सियरिटी दवरचें डिसिप्लीन दवरचें तर आमी आमच्या पालकांक सन्मान करता तसोच दुसऱ्याचोय सन्मान आमी दवरपाक जाय हें आमी पळोवंक जाय आमी बऱ्याचदा कशें आसतलें की आमच्या एजींतले जे लोक आसात ते आमचे पेक्षा 1-2 वर्सां सुद्दां जर एखादो मनीस व्हड आसत जाल्यार आमी तेजें नॉर्मली नांव घेनासले आमी ताका भाई काका दादा वगैरे वगैरे म्हणटाले पण आज तें उरूना आज आपल्या पेक्षा व्हडलो आसत जाल्यार सुद्दां तेका नांवान उलो मारतात त्यामुळे डिसिप्लीन जें आसा हें सदोदी शिस्त जी आसा ही शिस्त सदांच दवरची ती शिस्त स्वताक आपल्या फुडल्या आयुश्या भितर ताचो बरोच फायदो जावपाक शकता दुसरे केन्ना अंडर एस्टिमेट करप ना जे भुरगे आमचे बरें बरे आपलो रिजल्ट हाडटा जो आयज आमच्या पेडण्याचे नांव हेंच्यांनी खूब बरें दवरलेलें आसा
जे आयज आमच्या हर एक स्कुलान वचत जाल्यार 100% रिजल्ट लागता. जे आयज बऱ्यान बरी इनिशिएटीव आमचे भुरगे घेवन बरे शिकतात, तशेंच तेंचे पेरंट्सूय बी जे मेहनत आसता ती आमच्या स्टुडंटांचीच न्हू, तशी पेरंट्साची जी तेंचो साथ आसता. जेन्ना पेरंट्स आपल्या भुरग्याक बरे गुण दिता तेन्नाच भुरगे बरे शिकता आनी फुडें सरता. तेका लागून म्हाका दिसता पेडण्यान आमच्या खुबशे भुरगे बरें बरें शिकून आनी फुडें सरून बरें बरें तेंच्यांनी आपले करियर केल्ले आसा. तेका लागून जे आयज म्हाजे कडेन कितलो सपोर्ट जाता तितलो हांवें आयज ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 7 वर्सां जाली. 2.5 वर्सां पयलीं हांव आमच्या कोरोनाच्या टायमार हांगासर पेडण्यान येयल्लो. जे आयज पासून हांव स्टुडंट्स हांकां खूब सपोर्ट करता. जे आयज भुरग्यांक म्हणनाका जे एडमिशनाक कशें म्हणनाका तशेंच भुरग्यांक आमच्या युनिफॉर्म बुक्स हे हांवें खुबशे कितलींशींच वर्सां जाली हे म्हाजें कार्य चालू आसा. हांवें पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना हांवें हर एक स्कुलान म्हाका दिसता हांवें विजीट केल्ली त्या टायमार आनी स्कुलांची हांवें हालत पळयल्ली आनी तेन्ना हांवें सदांच विचार करून हें केल्लो कितें सगळीं स्कुलां आसा ती हांव रिनोवेट करतलो म्हणून. आनी आयज आमचो सरकार बऱ्यान बरें काम करता. जे आयज आमचो डायनेमीक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेणी खूब सपोर्ट दिलो म्हाका. त्या टायमार म्हजी थिंकींग आसलें कितें सगळें रिनोवेट करपाची स्कुलां जे आयज आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आहा ते आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलान ही खंयसरूच बंद पडची न्हू म्हणून असो म्हजो विचार आसलो. आनी बंद पडचे न्हू म्हणजे जेन्ना आमी बरें एड्युकेशन दिता भुरग्यांक तेन्ना आवय बापूय खंयसर तरी आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलानूच घालपाक सोदता. तेका लागून असो विचार करून आयज हांवें आख्ख्या पेडण्यान सगळीं स्कुलां आसा पळय तितलीं स्कुलां रिनोवेट करून घेतलेली आसा. तशेंच आमचे हाय सेकंडरी आसा, तशेंच आमचे बाकीची सगळीं स्कुलां आसा तितलीं स्कुलां हांवें बऱ्यान बरें. ज्या टायमार हांव म्हाका दिसता MLA आसलो त्या टायमार हांवें स्कुलांनी म्हाका दिसता बेंचीस बसोवन दिल्लेले आसा. बाकीच्यो गोश्टी भुरग्यांक युनिफॉर्म बसोवन. जेन्ना हांव MLA नासतना ज्या टायमार कोरोनाच्या टायमार भुरग्यांक इंटरनेट हे प्रॉब्लेम जाताले जाल्यार हर एक गांवांत हांवें इंटरनेट पावचे कशें भुरग्यांक स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाताले घरा कडसून. तेका लागून हांवें हर एक देवळांनी म्हणनाका हर एक स्कुलांनी म्हणनाका अशें करून हांवें तांकां इंटरनेट पावयलें. त्या टायमार भुरग्यांक स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाताले. हे म्हजे विचार पयलींसूनच आसले जे आयज हांव MLA नासतना हे विचार करून फुडें सरलेलो. तशेंच आयज बऱ्यान बरें एक स्कूलूय बी आमच्या हणकडे गांवांत आयज जावपाचें आसा जे थोड्या दिसांनी तेजे इनॉग्रेशन फावंडेशन स्टोनूय जावपाचो आसा. आयज आमकां बऱ्यान बरें स्कूल दिल्लें आसा जे आयज पेडण्यान खंयसरूच स्कूल आसचें ना तशें आयज आमचे पेडण्यान हे स्कूल जातले जे आयज आमकां डायनेमीक CM हेणी आयज ते हे करून दिल्ले आसा पास करून दिल्ले आसा. तशेंच म्हजो विचार आसता जे भुरगीं कशी फुडें सरची आनी बरें तेंचे आपले करियर करचे अशें म्हणून हांव सदांच भुरग्यांक सपोर्ट करीत रावता. जे आयज एड्युकेशनाकूच न्हू जशें आयज स्पोर्ट्सूय म्हणनाका स्पोर्ट्साकूय भुरग्यांक जितले फुडें वचूंक जाय तितले हांवें स्पोर्ट्साकूय भुरग्यांक खूब सपोर्टींग दिल्लें आसा. अशेंच म्हजें काम आसतलें जे हांव चडशें हांव जेन्ना सपोर्ट करता जे आयज हांगासर आमचो अपंग आसा पूण तेका हांवें जेन्ना हांव आमच्या पेडण्यान येयल्लो तेन्ना हांवें तेका व्हीलचॅर दिल्ली पुश व्हीलचॅर. तेका आयज हांवें तेका ऑटोमॅटीक दिल्ली आसा. जो आयज खऱ्यांनीच बरो शिकता भुरगो तेजो थिंकींग अशें आपूण CA जातलो म्हणून हांव तेका सांग सोदता कित्याक तेका कितलो सपोर्ट जाय तितलोच सपोर्ट हांव तेका दिवपाक तयार आसा आनी फुडें दितलो हांव तेका. ते पासून तो CA जायना ते पासून हांव तेका सपोर्ट दिवपाक हांव तयार आहा. तशेंच म्हाजें थिंकींग आसता कित्याक भुरगे बरे शिकचे आनी हांव भुरग्यांक सांग सोदता जेन्ना तुमचें करियर फुडें वयता जेन्ना तुमी स्कुलांसून भायर वयता कॉलेजीक वयता तेन्ना म्हाजें इतलोच तुमकां रिक्वेस्ट आहा जेन्ना तुमी तुमचें करियर स्टार्ट करता तेन्ना तुमचे फ्रेंड्स तुमचे इन्वॉल्वमेंट आसता. जेन्ना फ्रेंड्स करतात तेन्ना फ्रेंड्स बरे फ्रेंड्स करचे
ताका लागून जेन्ना फ्रेंड्स तुमचे आसता तेन्ना फ्रेंड्सांसून तुमचे फ्युचर फुडें वयता. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, बरे फ्रेंड करचे, बरे तुमी शिकचे, बरे जे आमचे गांवचें नांव वयर काडचें आनी तशेंच पेडण्याचेंय नांव वयर काडचें. ताका लागून आयज आमचे एड्युकेशन हे आमचे डायनेमीक सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तो खूब सपोर्टींग आसा, जे आयज आमकां भुरग्यांक शिकोवंक लागून खुबशे लोन बसून मेळटा. ताका लागून भुरग्यांनी बरें शिकचे. आमचे गव्हर्मेंट खूब बरें सपोर्ट दिता, जे आयज आमचा बीजेपी सरकार आसा बरो सपोर्ट दिता. ताका लागून सगळ्यांनी बरें शिकचे आनी शिक्षणाक लागून तुमी कांयच विचार करचे न्हू. तुमकां कितेंय सपोर्ट जाय जाल्यार हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो. ताका लागून तुमकां कितेंय खंयसर कमी पडलें जाल्यार तुमी कमी पडले असो विचार करचो ना. पूण म्हाका सांगचें, शिक्षणा कडेन हांव तुमकां सदांच फुडें सपोर्ट दिवपाक आसतलो. हांव आनीक चड कांय उलयना. तुमकां खबर आसतली हाजें चड उलोवपाचें आसना, कित्याक हांव जेन्ना काम करता तेन्ना लोकांनी उलोवपाचें अशें म्हाजो विचार आसता. आनी आयज तुमकां हांगासर सगळ्यांक हांगासर स्टुडंटांक येयले ती खूब बरी दिसली. तुमी सगळीं जाणां हांगासर येयली आनी सगळ्यांची आयज आमी फेलिस्टेशन करतली. सगळे जाण आमी रावची आनी जे पळय तुमचे आयज हांगासर फेलिस्टेशन केले अशें तुमी बरें शिकचे आनी आमचे सगळ्यांचें नांव वयर काडचें. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.